परवरी पोलिसांनी 24 वरां भितर कामाक्षी खून प्रकरणाचो छडो लायला। प्रेम संबंधांतल्या वादांतल्यान रागान 22 वर्साच्या प्रकाश चुंचवाडा हाणें आपल्या मोगीचो खून केलो। ह्या खून प्रकरणात सामील आशिल्ल्या दोगांय आरोपींक अटक केल्या। शुक्रारा दवर्ले रुमडामळ हाऊसिंग बोर्डात रावपी सादिक बेल्लारी ह्या तरणाट्याच्या खून प्रकरणात पोलिसांनी दुबावित कादर खानजाद आणि तौसिफ कदेमणी हांकां अटक केल्या। हो खून आदल्या दुस्मानकायेचो बदलो घेवपाच्या हेतान केल्ल्याचो उक्ताडार आयला। संसड्या वयलो कोयर कुडचडे कोयरा विलो प्रकल्पात हाडपाक कुडचडेच्या लोकांचो खर विरोध। नगरसेवक बालकृष्ण होडारकारा सयत थळाव्या फुडाऱ्यांनी शेनवारा सकाळी प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्यांक घेराव घालो। सुमार 11,500 जाणांक सिलिंडराच्या सबसिडीचो लाव मेळिल्लो आसा। तशेंच सरकाराच्या वेगवेगळ्या येवजण्यांचो निधी लाभार्थ्यांक 15 सप्टेंबर मेरेन मेळटलो, अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली। सत्तरी ही कलाकाराची खाण। ह्या म्हालात कितलेशेच कलाकार वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान आपली कला सादर करतात। सत्तरी म्हालांतल्या कोपारड्या वाठारांतलो प्रवीण गांवकर हांणी आपल्या काकाकडल्यान गणपतीच्यो मुर्ती तयार करपाची कला आत्मसात करून आपली वेगळी वळख तयार केल्या।
श्रमदान ह्या उपक्रमाखाला कुडचडेंच्या खासा पुलीस पंगडान सावड्डेच्या बागवाडा वाठारांत नितळसाण मोहीम राबयली। पंचायतीन दखल घेवन वोलो आनी सुको कोयर हो वेगवेगळो उडोवचो अशी थळाव्या मदीं जागृताय निर्माण करपाक जाय अशें आवाहन कुडचडेंचो पुलीस निरीक्षक वैभव नायकान केलें। कोयराची समस्या ही केन्नाच सोंपची ना, देखून दर एकल्यान नितळसाण राखपाची गरज आसा म्हणून ही नितळसाणेची मोहीम राबयल्या अशी माहिती सावड्डेची पंच सदस्य सिद्धी पाउसकारान दिली। पाचशे वर्सांचो इतिहास आशिल्ल्या वरगांव पिळगांवच्या श्री चामुंडेश्वरी देवळात जायांची पुजा व्हडा उमेदीन मनयली। 1 लाख जायांच्या फुलांनी देवीक सजयल्ली। ते निमतान बायलांचे भजन आनी हेर धर्मीक कार्यावळी जाल्यो। श्रावण म्हयन्यांतल्या 3ऱ्या शुक्रारा ही पुजा करतात। एक देश एक वेंचणूक या विधेयकाक आपलो तेंको आसतलो अशें विधान राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी केलां। हे विधेयक अंमलांत आयले उपरांत वेंचणुके खातीर येवपी खर्च उणो जातलो, तशेंच परत परत आचार संहितेक लागून कामां आडोवन उरप लेगीत बंद जातले अशें मत तानावडे हांणी व्यक्त केलां। शेतकी खात्या वतीन शेतकी प्रशिक्षण दिवपी एका सप्तकाची खासा कार्यशाळा जाली। ह्या वेळार शेतकारांक नव्या आधुनिक पद्धतीचो उपेग शेतकी मळार कसो करप, पिकावळ कशी वाडप, तशेंच शेतकारांक उर्बा दिवपी कार्यावळीचें आयोजन केल्लें। शेतकारांक खातीर चालीक लायिल्ल्या येवजण्यांचो लाव घेवपा खातीर कितें करप ताचें मार्गदर्शन शेतकी अधिकाऱ्यांनी प्रशिक्षणाक हाजीर आशिल्ल्यांक केलें। मध्य प्रदेशाच्या एका सोरोपिल्ल्या पर्यटकान बेलेनो कार थेट लायटीच्या खांब्यार व्हरून मारली। हो अपघात मार्ना शिवोली वाठारांत घडला। जिवाचो गोवा करीत सोरो पिवन भौशीक सुविधा मोडून उडोवपाचो गुन्यांव ह्या पर्यटकांचेर नोंद जाला। जाल्यार अशे पर्यटक गोंयांत नाकाच म्हणीत थळाव्या लोकांनी तिडक उक्तायल्या।
चौथीच्या फाटभुंयेर दिवचलच्या IDC वाठारांत घुमट वादन कार्यशाळा चालू आसा। दिवचल पालिका आनी श्री कुळणेश्वर देवस्थान हांच्या आदारान कला आनी संस्कृती खात्यान ही कार्यशाळा आयोजीत केल्या। आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांच्या हस्तुकी हे कार्यशाळेचे उक्तावण जाले। ह्या वेळार कला आनी संस्कृती खात्याचे उपसंचालक अशोक परब, नगरसेवक गुंजन कोरगांवकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। परवरी कामाक्षी ह्या चलयेचो खून तिच्या मोग्यान करून आंबोली घाटार कूड उडयल्ली। घराब्या सयत परवरी पुलिसांनी प्रकाश चुंचवाडा कडेन ह्या खून प्रकरणा विशीं वासपूस केली। प्रकाश चुंचवाडकारान ह्या खून प्रकरणाची कबुली दिल्या उपरांत ताका परवरी पुलिसांनी अटक केलो। परवरी पुलिसांनी आंबोली घाटार वचून कामाक्षीची कूड ताब्यांत घेवन पोस्टमॉर्टम खातीर GMCत धाडल्या। ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा। साल्वादोर दी मुंद चोडण वाठारांत येवपी पुला खातीर ज्या शेतकारांनी जमीन दिला तांकां सरकारान लुकसाण भरपाय दिल्या। हो पूल बांदचो म्हणून फाटल्या 6 वर्सां सावन मागणी आशिल्ली। पुला खातीर लागपी जमीन शेतकारांनी दिल्ल्या खातीर सरकारान सुमार 3.5 कोटी रुपया शेतकारांक लुकसाण भरपाय दिल्या। प्रेमेंद्र शेठ हांच्या हस्तुकी शेतकारांक लुकसाण भरपायेचे धनादेश दिले। ही कार्यावळ म्हापशा जिल्लो अधिकाऱ्याच्या कार्यालयात जाली। खोर्ले वाठारांत ट्रक चालकाचो ताबो सुटिल्ल्यान स्वय अपघात घडलो। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ही घडणूक शेनवारा फांतोडेर घडली। ट्रक चालकाचो ताबो सुटिल्ल्यान एका घराचेर व्हरून मोकली। सुदैवान कोणाकूच जिवीत हानी जावना, पूण गाडयेचे बरेच लुकसाण जालें। शापोरा न्हंयतलो गाळ काडपाक तशेंच जेटीचें नूतनीकरण करपाचें काम कांय दिसां भितरूच सुरू जातलें, अशी म्हायती शिवोलची आमदार डिलायला लोबो हिणें दिला। बंदर कप्तान खातें तशेंच गोंय साधन सुविधा उदरगत महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी शापोरा जेटीची पळोवणी केली। हे काम कांय दिसांनी सुरू करतले अशी म्हायती ह्या अधिकाऱ्यांनी दिल्या।
चिखलेच्या नूतनीकरण केल्ल्या पंचायत घर सभाघराचें उक्तावण पंचायत मंत्री माविन गुदिनो हांच्या हस्तुकी जालें। 23 लाख रुपया खर्च करून हे काम केलां। नूतनीकरण केल्ल्या हॉलांत एसी, बसपाची सुवात, साऊंड सिस्टम तशेंच हेर नव्या यंत्रणेचो आस्पाव केल्ल्याची म्हायती मंत्री माविन गुदिनोन दिल्या। आपाचो अध्यक्ष अमित पालेकाराक भाजपान पक्ष प्रवेश खातीर आपोवना। हे विशीं आपल्याक 100 न्ही जाल्यार 101% विश्वास आसा, अशें विधान राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी केलां। स्वताक चर्चेक हाडून राजकीय सुवार्थ साधपा खातीर पालेकार भाजपाचेर आरोप करता, अशेंय खासदार तानावडे म्हणटा। वास्को आयोसी जंक्शनाचेर चलिल्ले फ्लायओव्हराचे काम कसलीच सुरक्षीततायेची उपाय येवजण करिनासतना सुरू आसा, असो आरोप समाज वावुरपी नजीर खान हांणी केला। फाटल्या 6 म्हयन्यां सावन हे काम सुरू आसा। हांगा आशिल्ली क्रेन धोकादायक स्थितीन आशिल्ल्या कारणान ती पडपाची भिरांत लोकांच्या मनात आसा, अशें नजीर खान हांणी म्हणलां। आमदार, नगरपालिका तशेंच जिल्लो अधिकाऱ्यान ह्या विशया कडेन लक्ष घालचें, अशी मागणी तांणी केल्या। खांडेपार रस्त्याची सामकी वायट स्थिती आसा। पुराय रस्त्याक फोंडकुलां पडल्या देखून रस्त्याचेर गाडी चलोवप्याक खूब त्रास सोंसचे पडटा। रातच्या वेळार फोंडकुलां दिश्टी पडना आनी अपघाताचें प्रमाण वाडल्यात। देखून बेगोबेग खांडेपार वाठारांतलो रस्तो दुरुस्त करून दिवपाची मागणी थळाव्यांनी सरकारा कडेन केल्या। बिरेस्तारा नवे वाडे हांगासर वास्को पुलिसांनी 21 वर्साच्या तरणाट्याक अटक करून ताचे कडल्यान सुमार 1.5 लाखांचो 1.5 किल गांजो जप्त केलो। हो तरणाटो मूळ उत्तर प्रदेशांतलो। बिरेस्तारा रातीं पुलीस पेट्रोलिंगाक राविल्ल्या कडेन ह्या तरणाट्याचे हालचाल संशयास्पद दिसून आयिल्ल्यान ताची तपासणी करतकीच हो गांजो सापडलो। हाचो फुडलो तपास सुरू आसा।
समान शिक्षा शिक्षकांचो आडावन उरिल्लो पगार चवथी पयलीं जातलो अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिलां. तशेंच शिक्षकांच्या सुटेचो प्रश्न सुटावो करपाची मागणी शिक्षकांनी केल्या. शुक्रारा सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकार आनी समान शिक्षा शिक्षक मुख्यमंत्र्याक मेळप केल्ले. चवथीच्या फाटभुंयेर गणेश प्री मार्ट ह्या विक्री प्रदर्शनाक दिवचले व्हडा उमेदीन सुरवात जाल्या. बायलांनी तयार केल्ल्या वस्तूंक माची मेळपाच्या हेतान दिवचलच्या इनर व्हील क्लबान हे प्रदर्शन आयोजीत केलां. बाजारांतल्या गणपती पूजन माटवांत हे प्रदर्शन भरलां. प्रतिमा धोंड हांच्या हस्तुकीं ह्या शिबिराचें उक्तावण जालें. ह्या वेळार नगराध्यक्ष कुंदन फळारी, दोतोर सरोज देसाय, समिरा फळारी आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार केशव सेवा शाळेच्या भुरग्यांनी येवन येवकार गीत म्हणले. ह्या प्रदर्शनात कपडे, खाद्यपदार्थ आनी हेर वस्तू विकपाक उपलब्ध आसात. उदक हो जैवीक संपत्तींतलो महत्वाचो घटक. फुडारांत उदका खातीर संघर्श करचो पडटलो. हो प्रकल्प उदकाच्या उणावाचेर निश्चित जैत जोडटलो. खुबश्या कारणां खातीर बंद पडिल्लीं शेतां, बागायतीची लागवड परतून ह्या प्रकल्पा वरवीं सुरवात जावची अशी इच्छा पर्येची आमदार देविया राणे हिणें उक्तायल्या. बिरेस्तारा गोळावली वाठारांत पाणलोट वाठार उदरगत प्रकल्पाचें उक्तावण केल्या उपरांत आमदार उलयतालीं. गोंय हे सध्या गुन्यांवांचे सॉफ्ट टार्गेट जालां. दिसान दीस गोंयांत गुन्यांवकारी घडणुको वाडत आसात. देखून गृहमंत्र्यान हाची चवकशी करपाची गरज आसा अशें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली आनी फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय म्हणटा. गोंयकारांचे सुरक्षे खातीर स्थलांतरितांचेर लक्ष दवरप, पुलीस गस्त वाडोवप, सीसीटीव्ही कॅमेरा बसोवप आनी महिला पुलीस स्टेशन उबारपाक जाय. ह्या सारक्यो गजालींचेर भर दिवपाक जाय अशें आमदार विजयाचें म्हणणें. दिवचल म्हालांतल्या एका खाजगी कॉलेजी भायर नंबर प्लेट नाशिल्ल्यो दुचाकी शेनवारा दिवचल पुलिशेन ताब्यात घेतल्यो. कॉलेजीन पुलिसेक कागाळ केल्या उपरांत पुलिसांनी ही कारवाय केली. अजापाची गजाल म्हणल्यार कांय गाडयांच्या डिक्यांनी नंबर प्लेटी मेळ्ळ्यात.